एक म्हणल्यार कितें आमची घटना जे इतिहासीक अन्याय जाला, जे समाजांचेर इतिहासीक अन्याय जाला तांकां न्याय दिवपा खातीर रिजर्वेशन म्हणटे इंडियेच्या कॉन्स्टिट्यूशनान हाडला. भायल्या देशांनी आनी चड करून डिव्हलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आतां आमी कितें उलयतात विकसीत जावंक जाय. ज्यो विकसीत जाल्यात लायक अमेरिका, थंय वचून हें अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हणटा काय एक उतर आहा. अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हणल्यार जो इतिहासान जे समाजाचेर अन्याय जाला तांकां एक पुश दिवप, वयर काढून एक लेवलाचेर तांकां कम्पीट करून दुसऱ्या कडेन मेळपाक चान्स दिवप. हें अमेरिकेक पसून आसा, ताका म्हणटात अफर्मेटिव्ह एक्शन. आतां जो मनीस निवडून येता, लोकप्रतिनिधी जाता, ताका सगळे समाजांक घेवन बरोबर फुडें वयर वचपाचें आनी फुडें वचपाचें हें ताणें हावेस दवरपाचो आसता. भंडारी समाज म्हणटा तो गोंयांत गोंयकार समाज जो सगळ्यान चड नंबरान आहा. हो आज तुका किरणान सांगला ते भशेन स्टॅटिस्टिक्स आहा. आतां किरण हें म्हणटा, ओ विजय सरदेसाय म्हणटा, ओ दयानंद मांद्रेकार म्हणटा, ताजें ओन कारणां खातीर अशें कोणेंय म्हणूं येता. ते कोण प्रूफ करतलो कितले फिगर आहा ते? सेन्ससूच प्रूफ करूंक शकता. इतिहास असो आहा की बीजेपी जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्ली तेन्ना बीजेपीन आवाज केल्लो आनी जेन्ना बीजेपी पावरान आयली तेन्ना तांणी 27% रिजर्वेशन केलें. ताजे तें जावन एक डिकेड गेल्या, 10 वर्सां गेल्या. 10 वर्सान सेन्सस आउट जाता, नवो सेन्सस येवपाची गरज पडटा. आतां गरज आसा. बेसिकली रिजनल प्लॅन कसो आसता की 10 वर्सांनी रिजनल प्लॅन नवो येवंक जाय म्हणून. आतां मुखेलमंत्री म्हणटा की नवो रिजनल प्लॅन येवपाक जाय. ते भशेन तांचो समाज म्हणटा की सेन्सस जावपाक जाय. कळून आमकां कितले गोंयकार खंय आहा ते. आनी आमचो पक्ष आहा तो गोंयकारपणाचें उलयता आमी. तातूंत कोण बामण आनी कोण भंडारी न्ही, मेनली गोंयकारांक हुद्द्यार हाडप, तांकां तो चान्स मेळप आनी तांकां घटना जी पावर दिता ती पावर तांकां घेवंक चान्स मेळप, हो रायट तांचो. तांकां फायट करपाक तांकां हक्क आहा. तांचे खातीर कोणे तरी आवाज उठोवंक जाय. म्हज्या पक्षाचो हांव एकलोच आमदार आहा. हांवें तें करपाचें काम केलां इन अ स्मॉल वे. तो 0 आवराचें हें व्हडलो इशू, 0 आवराक मेन्शन करपाचो इशू न्ही हो. पूण तुमी पळयलां आसतलें की इवन वोट ऑन अकाउंट जेन्ना पास जाला, म्हणल्यार बजेट जेन्ना पास जाला, ते बजेटाक पसून डिस्कशन अलाव करूंक ना. खंयच्याच म्हणल्यार लोकशाही आशिल्ल्या देशान नाजाल्यार प्रदेशान अशें केन्नाच जावंक शकना. खंयचेंच बील कन्सिडरेशनाक जेन्ना येता तेन्ना ते बिलाचेर डिबेट जाताच. हांगा डिबेट पसून जावंक ताणें दिवंक ना. सो हांगा लोकशाही मरता. आनी लोकशाही केन्ना मरता? जेन्ना जे राज्य करता तांकां मद मारता. सो आतां ते सरकाराक मद मारला. इतलें तांकां दिसता की आमचे कडेन नंबर आहा. नंबर कसलो आहा? आमदारांचो आहा. भाड्याचे बैल घेवन सरकार केल्लो आमदारांचो नंबर आहा. नंबर भायर आसा. जे 50% हिंदू समाज जो आहा तो मागता की आमी कितले आहा तो खरो आमकां नंबर दी म्हणून. तांचे ते कॅर करनात. ते नोटेड म्हणटा. कसले नोटेड? कितें नोटेड केलें तुवें? आनी आतां नोटेड म्हळ्यार कितें? सो हांव मागता सरकाराक एक अल्टिमेटम दिता हेच एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवन की फुडलें हें जे मॉन्सून सेशन येवचे पयलीं तांणी सेन्सस डिक्लेअर करचो. नाजाल्यार मॉन्सून सेशनाचे इच एंड एवरी डे हो इशू हांव रेज करतलो. असो नाल्यार तसो. सोशल वेलफेरान काडटलो, बजेटाचे हाजेर काडटलो, खंय मेळटा थंय काडटलो. हें तांणी तकलेंत दवरचें की जंय चान्स पडटा थंय हो इशू आमी रेज करतले. आनी तितलेंय करून जर सरकार करना जाल्यार एक 50% हे हिंदू समाजाचे लोक आहा, त्या एक मनशाक, बायलेक, भुरग्यांक तांकां तातूंत फायदो कितें आहा आनी सरकार नजरअंदाज हे डिमांडाक कित्याक करता हें आमी तांचे तकलेन घालतले. आनी फुडें कितें जाता तें जावं दी. पळोवया आमी फुडें. आबेडतोर केन्ना लागतलें तेन्ना कळटलें की नंबर कोणा कडेन कितें आहा तो. ताजे पयलीं आमी आमचें काम करतले अवेरनेस क्रिएट करपाक आनी जो एक रायटफूल हक्क आहा तो हक्क मागपाक. आनी हांव सरकारा कडेन मागता की सरकाराक खबर आसतली की खरें परिस्थिती कितें आहा ती. नंबर थंय आसत. लोक कितले तांचे बरोबर आसा ते लोकांक ब्रेन वॉश करपा खातीर आतां ते कार्यकर्ते मेळावे करतात. हे गरमेन कार्यकर्ते मेळावे कसले? IMD एक सायडीन हीट वेव येता म्हणटा एप्रिलान आनी मेयान. बीजेपी कार्यकर्ते मेळावे साहेब पावरफूल करीत आहा. इलेक्शनां येतात, कितें येता. आनी ह्या कार्यकर्ते मेळाव्यान येदो व्हडलो इशू बीजेपी म्हणटा ती म्हळ्यार हिंदू लोकांची पार्टी अशी म्हणून ते उलयतात. हो मेन डिमांड मरे. हाजेर एक मनीस कित्याक उलयना? ताजो अर्थ कितें? तुमी सगळें एक रचयल्लें नाटक हाडून ताजें परफॉर्मन्स थंय करतात. एक मतदारसंघात तें नाटक तुमचो एक शो करतात. सो असोच जर शो आहा
जाल्यार आमी बी एक ऑल्टरनेट शो डिसायड करतले. सरकारान जर बजेट सेशन मेरेन सेन्सस डिक्लेअर केलो ना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट. पण कितें आहा, आज तो किरणान म्हणला 50% हिंदू समाज ओबीसी आहा गोंयांत. इफ गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू प्रूव्ह हिम रॉंग, शो द फिगर. कशें करप तें? सो डेटा इज इम्पॉर्टंट न्ही आयच्या जगान. डेटा म्हणटा तो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट न्ही. डेटा करून मागीर कळटलें की कोणाक बेनिफीट मेळटा तो खंयच्या समाजाचो. आज जे कोण हुद्द्यार बसल्या ते कोण, ते कशे पावल्या, ते कोणाक गुड्डो मारून पावल्या काय आनी कितें पावल्या ते सगळें कळटलें न्ही. 2009 शिवोले मतदारसंघान खंय एजिटेशन स्टार्ट जाल्लें कित्याक भंडारी समाज म्हणटा का ओबीसीन घालचो म्हणून. आनी जेन्ना 12 तांचो सरकार जालो तेन्ना 27% रिजर्वेशन दिलें तांणी आनी ओबीसीन हाडले. ते वगीच जालें ना. बीजेपी ओपोजिशनान आसतना एजिटेशन केल्लें. रुलिंग आसतना सेन्सस इज नॉट इवन गिविंग देम रायट. सेन्सस इज ओनली फायंडिंग डेटा. ते करपाक फाटी फुडें कित्याक येता? ते सादी वस्त मर्दी. आनी ते तांणी म्हणप की आमी आमचो इंडिपेंडंट सेन्सस करतले म्हणून, हें म्हणल्यार लज मरे. सरकार जेन्ना टॅक्स पेयराचो पयसो जेन्ना मोडप आसता आनी तें काम आहा स्टॅटिस्टिक्स आनी प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशनाचें काम हें की डेटा घेवप, हें जर काम करपाक सरकार ना आनी ताजेय आमी प्रायवेट करचें पडटा जाल्यार अर्थ कितें उरलो? जाल्यार सांगू न्ही सरकाराक की बाबा ना आमी हें करूंक सोदना म्हणून. कित्याक करूंक सोदना तेंय कारण सांगचें पडटलें. सेन्सस नाका जर जाल्यार कित्याक नाका? कोणाकूय जर दिसता की सेन्सस नाका जाल्यार कित्याक नाका तो सांगचो मरे. आमी सांगना कित्याक जाय तो, कित्याक डिमांड आमी करता ताजे खातीर तांणी सांगिल्लें आहा. म्हाकाय दिसता तो घटनेन डिमांड आज सगळें संविधान म्हणटात न्ही, संविधानान बसता मरे तो. सो संविधानान बसता जाल्यार इट इज अ वॅलीड डिमांड. तेन्ना कितें सांगतले की रिजर्वेशन वाडोवपाक हे बसल्या. आज रिजर्वेशन म्हळ्यार खूब जाणांक अशें दिसता की मेरीट हाका आमी विसरतात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें गोंयांत नोकऱ्यो विकल्यो तेन्ना मेरिटाचें कितें जालें? मेरीट आशिल्लें म्हणजे खंय मेळ्यो नोकऱ्यो कितें रे. सो आमी रिजर्वेशन वाडोवपाचें बिडोवपाचें डिमांड करना हांगा कांय. आमी मागता तो सेन्सस म्हळ्यार डेटा म्हणटा तो आज पयलो स्टेप. ABC जर शिकूंक वतलो आनी तूं जर डॉक्टरेट घेतलो जाल्यार पयलीं ABC शिकपाक जाय. डेटाचे शिवाय तुज्यान प्लॅनिंग करूंक कांयच जायना. सो डेटा जाय आनी डेटा खातीर सेन्सस जाय. सेन्सस करप हें सरकाराचें कर्तव्य. आतां तूं ताजे फुडें रिजर्वेशन कितलें करतलो कितें करतलो तें तुजेर आहा आनी तें गव्हर्मेंट पॉलिसीचेर आहा. गव्हर्मेंटाक जर नवी पॉलिसी काडूंक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाक तें गट्स जाय सांगपाक की आमी हे पॉलिसी मान्य करनात, आमी हे वाडोवंक सोदतात वा आनी कितें करूंक सोदतात सांगा मरे तुमी. पूण लिपोवन टॉपीक डिस्कसूच करूंक दिवप ना. सेशन बेगीन काबार करप, डिस्कशन जावंक दिवप ना आनी गोंयचे जनतेक मागीर मेळावे घेवन ब्रेन वॉश करपाक ट्राय करप हें फट आनी हें रॉंग. गोंयची सुसंस्कृत जनता आनी एक सांगता हें फकत पॉलिटिकल रिजर्वेशन न्ही. हातून नोकऱ्यो येतात, हातून एडमिशनां येतात. सो घटना दिता मरे, घटना रायट दिता. आमकां कळूंक नाका कोणाक तें खरें मेळूंक जाय तें मेळटा वो ना तें काय. थंय बी भायले येतात किरणान सांगले ते भशेन नांव सरनेमाचो मिसयूज करून जावंक शकता न्ही. अशें जावंक शकता. हांगा खूब वस्तू जाल्ल्या ह्या दिसांनी. एज्युकेशन इज फॉर सेल. आमी दाखोवन दिला कश्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी हाडल्या आनी कोणाक